आता तेच हांगासर पावणे 2 ते 1:50 दरम्यान हांगासर जे हे आहा सिग्नल आनी जंक्शन आहा PWD एंटी बस स्टँड हांगासर 4 व्हीलर आणि पोलिसाची बस यांच्यामध्ये ऍक्सिडेंट झालो आणि ऍक्सिडेंटान दोनूय गाडयांची डॅमेज झाली. दोनूय गाडयांक नुकसान झाल्या. ऍक्सिडेंट जाता आसतना जे फाटल्यान गांधी सर्कल आहा थंयच्यान फुडें कार आसली आनी फाटल्यान पुलिसाची बस आसली. तशेंच आनीक 2 गाडयो आसल्यो आणि फुडें जे सिग्नल आहा आनी थंयसर जेन्ना जे हा लोक हांगासर क्रॉस बीन करता तेका लागून ज्यो गाडयो आहा त्यो मातश्यो स्लो जातात. 4 व्हीलरूच तशी मातशी स्लो जाली. तेच्या फाटल्यान जी पुलिसाची बस आसली तिचो धक्को 4 व्हीलरीक लागलो आणि दोनूय गाडयांक डॅमेज जाले. हांगासर सदांच अशे बारीक सारीक ऍक्सिडेंट जायत आसता. हेचे कारण अशें की हांगासर एक जंक्शन आसा आनी लोक त्या फुडें बस स्टँड आसल्या कारणान आनी हेवटेनसून जे खोर्ली सायडीन मारुतीच्या देवळा कडल्यान बीन जे लोक येतात ते हांगासर क्रॉस करतात आनी ते क्रॉस करता आसतना एक एकदां सिग्नल पडटा तेन्ना लोक वयतात. पूण एक एकदां सिग्नल जेन्ना पडना चालू आसता तेन्ना जेन्ना गाडयो चालू आसता तेन्ना झप करून क्रॉस करपाक लोक जाय. तेका लागून ज्यो ते सायडीसून ज्यो गाडयो आहात त्यो स्लो जातात आणि त्यो स्लो जाल्ल्या कारणान अशे बारीक बारीक ऍक्सिडेंट जाता. आता हे जो 4 व्हीलर आणि पुलिसाची बस यांचो जो ऍक्सिडेंट जाला हो तशाच गतीन जाला. दोनूय गाडयांक नुकसान जाल्ले. मागीर म्हापसा पुलिसांनी येवन पंचनामो केला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर वांगडा हांव श्याम फडते.